Seven MLAs of the opposition in the Goa Legislative Assembly were suspended after they demanded a special discussion on Manipur issue. Goa Legislative Assembly Speaker Ramesh Tawadkar suspended the seven MLAs after Chief Minister Dr. Pramod Sawant and other ruling MLAs demanded justice, as they said the opposition MLAs misbehaved with MGP MLA G. Tarolkar. आज जो 0 वराक जो इन्सिडेंट घडला, ज्या तरेन विरोधी पक्षाच्या मेंबरांनी जी स्थिती, ज्या तरेची वातावरण जे आसा, किंवा हांव जावं संबंद गोंयभरांक एक रॉंग मेसेज दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न केला, त्या वेळेर हांव एज अ सभापती म्हणून जे आसा हाजे खेद व्यक्त करता. म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा. त्यामुळे ह्या सभागृहाक आज ज्या सभासदांनी ती स्थिती निर्माण केली ताचें नांव आसात ऑपोजिशन लिडर युरिया आलेमांव, श्री विरेश बोरकर, श्री वेंजी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा आणि श्री एल्टन डिकस्टा हांगा आजचो दीस आणि फाल्यां दीस तांकां सभागृहांत सस्पेंड करता. होम डिपार्टमेंट आसा न्ही, हो विशय हँडल करता. Various fatal incidents have been reported. तुम्ही शुक्रवार घेऊ शकता. Government intends to take restricted entry. During the course of लोकसभेत चर्चेचा विषय घेऊ शकता. तुम्ही घेऊ शकता ते मॅक्झिमम असताना प्रायव्हेट मेंबर्टीज असतात त्या घेऊ शकता. नो अलाव करतो मेळटलो. नो मेक ए स्टेटमेंट. Rishit Rane, make a statement. Yes, sir. During the course of the demands, yes, on the floor of the house, I yes, had make a mentioned, statement. On the floor. तुम्ही आज घेऊ शकता, शुक्रवार घेऊ शकता. या Number of local as well as tourists visiting such places during monsoon. Videos by influencer on social media have also popularized such queries among tourists. This query filled with rainwater and dangerous and various fatal incidents have been reported. Sir, Manipur. The government intends to take restricted entry. अरे वाचता They cannot do this, sir. They cannot stop us. They cannot bring the speaker, sir. Speaker, say किती? माननीय सभासद तुमच्यावर रिक्वेस्ट करता. तुम्ही बाहेर आहात. स्पीकर हे किती? माननीय सभासद लीडर म्हणून तुमका विनंती असा की अशा पद्धतीत आपले झिरोवर मेन्शन आपले मत व्यक्त करता असताना अशा पद्धतीत त्याका वचून सगळ्यांनी ब्लॉक करा, पेपर त्याच्या काढून बाहेर उडप, स्पीकर सर माईक त्याचा काढून घेवप आणि अशा पद्धतीतली ही कृती योग्य नाही. म्हाका दिसता तुम्ही ह्या विषयाचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय. ज्या सगळ्या मेंबरांनी ज्या पद्धतीत तांचेर निर्णय घेवपाचो रायट तुमकां आसा, बीइंग अ स्पीकर ऑफ दीस हाऊस, तुम्ही म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेवचो पडटलो. ना जाल्यार स्पीकर सर ह्या फुडें अशा पद्धतींतल्यो कृती परत जायत रावतल्यो. स्पीकर सर तुमच्या टेबला समोर आयले, त्या वेलान आयले, आमी काय म्हणूंक ना, पण आमच्या एखाद्या मेंबराक अशा पद्धतीत ब्लॉक करप हे योग्य न्ही. म्हाका दिसता तुम्ही योग्य तो न्याय आमकांय दिवचो पडटलो. आमी सगळे जाण ह्या हाऊसाचे मेंबर आसा. माननीय मुख्यमंत्री सांगपाक सोदता की ह्या विशयाचेर हांव सिरियसली दखल घेतलो. स्पीकर सर त्यांनी स्पेशल कॅप सुद्धा काढून माझ्या तकले घातले. जी तारोलकर मेन्शन युअर मेन्शन युअर झिरोवर. रिपीट. स्पीकर सर त्यांच्यानी हांगा येऊन म्हाका पयलीं म्हटलं मायक काढलो. तुझा झिरोवर हे रॉंग न्हू, म्हाका वाचपाक. एक निवेदन हांव सगळ्यांक करता.
म्हणजे आज सकाळी म्हणजे प्रश्नावरच्या काळानंतर जो इशू जो जालो ऑपोजिशनान जे केलो त्या संदर्भात आमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोंयभराच्या जनतेक खबर आसा. आणि त्या संदर्भात म्हणजे जे आमी 7 सदस्यांक जे विरोधी पक्षाचे आशिल्ले तांकां सभागृहांतल्यान भायर काडले आनी सस्पेंड केले असो विशयाचे 2 दिसां आज आनी काल. त्यानंतर विरोधी पक्षावयले जे कांय सिनियर कांय मेंबर आसात ताणें येवन जी गजाली संदर्भात ते रिक्वेस्ट केलो आनी त्याच बरोबर सत्ताधारी पक्षांचे जे सिनियर लोक आसात ताणें येवन तांकांय रिक्वेस्ट केले उपरांत चर्चा जाल्यानंतर एक निर्णय जालो आनी निर्णय आज हांव दितां. आमी तांकां 2 दिसां खातीर सस्पेंड केल्ले, म्हणजे आयचो दीस आनी फाल्यांचो दीस तो थोडोसो शिथील करून जो आसा न्ही तांकां आमी 24 तास सस्पेंड करता. म्हणजे फाल्यां 12 वरां पर्यंत क्वेश्चन आवरचे 12:30 उपरांत आमी सस्पेन्शन दवरता आनी त्या नंतर ते सभागृहांत येवंक शकता. आनी त्यामुळे हांव सगळ्या सभागृहाच्या म्हणजे सभागृहात एक दीस म्हणजे एक सगळ्या सभागृहाच्या म्हणजे जे गोंयच्या जनतेक मेंबरांक हांव सांगपाक सोदतां अशा तरेचें वर्तन की गोंयच्या विकासाच्या दृश्टीन आमी काम करता तें अशोभनीय आसा. हाजे फुडें जावचें न्ही हाजी काळजी सगळ्यांनीच घेवची.